नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। तुम्ही जर गोंयची पुराय भोंवडी केला आनी तुमकां जर आमी विचारले की तुमचो सगळ्यांत आवडटो वाठार खंयचो, जाल्यार तुमच्या मनात जायते वाठार येतले, आपलो स्वताचो लेगीत वाठार येतलो। पूण पर्सनली जर तुमी म्हाका विचारशीत आनी म्हाजो फेवरेट वाठार विचारशीत जाल्यार म्हाज्या मनात एकूच वाठार येता, तो म्हणजे काणकोण। काणकोण येवपा फाटलें कारणूय तशेंच आसा। एक कारण सैम, दुसरें कारण ताची भास आनी बोली, आणि तिसरें कारण म्हणजेच ताची मनशा। काणकोणची मनशा खूब सादी, खूब भोळी, तांचे रावप खावप खूब सादें। आनी अशाच एका व्यक्तिमत्वाची आयज आमी इंटरव्यू घेवपाक आयली। ती इंटरव्यू गोंयचे विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर सर। तुमकां येवकार सर। नमस्कार। आमी आयज कित्याक आयला हे कारण आमी तुमच्या मुखार दवरतात। आयज सरांचो वाडदीस, आनी जेन्ना आमी वाडदीस म्हणटात आनी सर तुमचो जेन्ना वाडदीस, आयज तुमकां परबी सर वाडदिसाची, आमी वाडदीस म्हणटा सर तेन्ना आमकां भुरगेपणाची याद येता। भुरगेपणान आमी वाडदीस कशे मनयताले आनी आतां आमी कशे मनयता ताची याद येता। सर तुमच्या भुरगेपणाचो वाडदीस आनी आतांचो वाडदीस कितें फरक आसा सर? म्हाका दिसता की आमी म्हज्या भुरगेपणाक सादारणशें म्हाका दिसता हांव 10वी मेरेन तरी हांवें म्हजो वाडदीस साजरो केला अशें केन्ना म्हाका लक्षांत येना, कारण परिस्थिती तशी आशिल्ली। आनी त्यामुळे ल्हानपणाचे वाडदिवसाचे विशय आमच्या गांवांतले गांवांक वाडदीस साजरे करनाशिल्ले। सर तुमी म्हटलें की तुमी वाडदीस सादर करनासले, पूण तुमचे इश्ट जरूर आसतले। तुमच्या इश्टान केन्ना प्रयत्न केला सर तुमचो वाडदीस सेलिब्रेट करपाक? तशे जर ल्हानपणाचे दीस आसा न्ही ते खूब कठीण दीस आसले। म्हणजे वाडदीस साजरे करपा सारके म्हणजे म्हजीय परिस्थिती नासली, म्हज्या बरोबरचे जे भुरगे आसात तांचीय परिस्थिती नासली, गांवाचीय परिस्थिती नासली। एक वेगळ्या हातूंक आमी आसताले, त्यामुळे एक आमी म्हणजे स्वच्छंदपणे जगप, म्हणजे माळ रान आसतलें, म्हणजे पक्षी जे किलबिलाट, जंगलांक जे अनेक प्रकारचे मेवा मेळटा पळय न्ही ते हाडप खावप बाकी सगळें हे अशा तरेन एक स्वच्छंद म्हणजे बिंदास्त जीवन जे आसा आमी देवाचें जगताले। वाडदिवस बी अशें साजरे करपाचे झंझटाक आमी म्हणजे हांवूय नासतालो आनी आमचे मैत्रीण नासताले। पण तुमी सर तो काणकोण जगला। आमी फक्त 1-2 फावटी हांवें प्रवास केला आसतलो, पण तुमी प्रत्यक्षात तो काणकोण जगला। आतांचो काणकोण आनी पयलींचो काणकोणा मदीं कितें फरक आसा? न्ही, म्हज्या ल्हानपणाचो काणकोण आनी आतांचो काणकोण आसा खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा। म्हणजे म्हजो एकंदर तो गांव आनी आजूबाजू परिसर पळयलो जर जायत न्ही जाल्यार शहरा पासून म्हणजे खूब पयस। म्हणजे आज जरी आमी डिस्टन्स जरी कमी दिसलें, त्या वाचेर रस्ते, लायट, उदक बाकी ह्या सगळ्या प्रकारच्यो सुविधाच नासल्यो। आनी त्यामुळे चलत वचप, म्हणजे एखादें काणकोण येवपाचें आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमोणे साकून ते काणकोण पर्यंत चलत येवपाचें। म्हणजे आमच्या गांवांतल्यान म्हणजे खंयच्याच प्रकारची रहदारी आसा नासली, हे त्या वेळाचें काणकोण। आनी तातूंत एक गजाल हांवें पळयली, म्हणजे पयस जरी असले म्हणजे त्या गांवांक किंवा आजूबाजूच्या परिसरांत आसा न्ही आमी मनीसपण पळयताले, गांवपण पळयताले। एका मनशाक जगोवपाची जी एक जबरदस्त ताकद आसली पळय न्ही, एक प्रकारचें बॉन्डिंग जें आसता न्ही ते प्रचंड आसलें। अशा प्रकारचो गांव आज ते गांवपण आसा, पूण आज जो झपाट्यान थंय बदल जायत गेलो, शिक्षण म्हणा, सामाजीक म्हणा, राजकीय म्हणा, आर्थीक म्हणा, ह्या सगळ्या बदल जो आसा न्ही तो आज घडत गेल्लो आसा। आनी त्यामुळे सादारणशे फाटल्या 40-50 वर्सांक आसा न्ही म्हणजे काणकोण झपाट्यान बदल्लें आसा हें आमी पळयतात। म्हणजे सगळ्या बाबतींत, साधन सुविधेच्या बाबतींत, मनीसपणाच्या बाबतींत, शिक्षणाच्या बाबतींत, ह्या सगळ्या बाबतींत आसा न्ही निश्चितपणे जो बदल जो आसा न्ही तो आज दिश्टी पडटा। सर तुमचो राजकीय प्रवास केन्ना सुरू जालो? तसो पळयलो जायत न्ही हांव अनेक वेळाचेर सांगता, हांव तसो राजकीय कार्यकर्तो न्ही। म्हणजे हांव तसो अपघातान राजकारणाक पावलो। म्हणजे म्हजी सामाजीक आर्थीक ह्या सगळ्या बाजू पळयल्यो जर जायत न्ही जाल्यार राजकारणाक तसो येवपा सारकी स्थिती नासली म्हाजी। पण एक गजाल म्हळ्यार हांव आज राजकीय क्षेत्रांत पावलो, म्हणजे त्या भागांतल्यो म्हणजे समजा गांवडोळी खोतीगाळ ह्या भागांतल्यो आसत जर त्यांनी
ट्रायबल जे इश्यू आसा ते सातत्यान जे आसा न्ही हांव घेवन शाणोत पासून जो आसा न्ही की आज पर्यंत जो ते विशय घेवन वता की त्या विशयामुळे एक जबरदस्त लोकांनी लोकमान्यता म्हाका मेळ्ळी. म्हणजे ते गाकोयचें आंदोलन जावं ओटाचें आंदोलन जावं बाकीच्या म्हणजे लोकोत्सव आसूं जे बाकीचे अन्य विशय आसा न्ही ते त्या भागांतले त्या विशयामुळे खूब वर्सां उपरांत आसा न्ही लोकांनी की हांव सांगता त्या विशयामध्ये मान्यता दिली आनी ते विशय फुडें वचत गेले. आणि त्यामुळेच जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत जे आसा हांव खेचून गेलो म्हाका म्हणजे तसो मनाक इच्छा नासतना सुद्दां. सर तुम्ही राजकारण जेन्ना जालें आनी खुबशे तुमच्याच गांवचे लोक जेन्ना तुमचे कडेन येताले की आमकां ही समस्या आसा ही समस्या आसा तेन्ना तुमचे कितें विचार आसले तेन्ना जेन्ना तुमी राजकारणाक आसले पयलो पावल तुमी राजकारणाक दवरलो तेन्ना? 2002 सालांत हांवें पयली निवडणूक लडयली आनी त्या वेळाचेर एक बरी पोशक वातावरण आशिल्लें. त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर जे आसा न्ही ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या कालखंडाक जे आसा न्ही हांव तसो राजकारणाक पावलो. राजकीय क्षेत्रांत म्हणजे जरी हांव डिफीट जाल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हणजे त्या वेळाचेर मंडळाचो अध्यक्ष पार्टीच्या मेन स्ट्रक्चरांक हांव आशिल्लो. त्यामुळे बरेचशेच विशय आसा न्ही की त्या वेळाचे मंत्री आमदार त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री ह्या सगळ्याच्या विशयांतल्यान हांव गांवचे विशय सुटावे करपाचो प्रयत्न करतालो ताका रिजल्ट येताले. सर तुम्ही एक इनिशिएटीव स्टार्ट केलो श्रमदानाचो. श्रमदानाचो एक गजाल कशें आसा हांवें ल्हानपणा पासून म्हणजे जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेजीस पळयला. म्हणजे दुख्ख कितें गरिबी कितें आनी आज अशा स्थितींतल्यान हांव आज सभापती पोस्टाचेर पावलो आसा म्हणजे हायस्ट फोरम आसा न्ही त्या फोरमाचेर पावलो आसा. आनी त्यामुळे म्हणजे हांव सभापती जावन कितें करतलो असो एक म्हाका प्रश्न येतालो. जबाबदारी तर पार्टीन दिल्ली म्हाका मागीर विचार हांव करता म्हाका लक्षांत आयलें आनी हांवें जेन्ना सभापती पोस्टाचेर हांव विराजमान जालो त्या वेळाचेर म्हळ्यार हांव 365 दीस काम करतलो. मागीर 365 दीस काम करतलो म्हळ्यार कितें करतलो असो जेन्ना म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर हांव काम करीत आयलो. म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे समस्या आसतले प्रश्न आसा ते कशे सुट्टले हे सातत्यान हांव करत आयल्लो आसा आनी तातूंत इनिशिएटीव घेत वता आनी तातूंत रिजल्ट हांव हाडत आयल्लो आसा. त्यामुळे एक विशय आमी पळयलो की आजही सादारणशे 2%-3% लोकांक जे आसा न्ही म्हणजे तांच्या अपंगत्वामुळे तांच्या गरिबीमुळे ताची आर्थीक परिस्थितीमुळे आसा न्ही ते घर सारकें ते बांदूंक शकले ना. एखादे विडो आसत जर जाय एखादे डिजेबल आसत जर जायत न्ही तो फुडले 10 वर्सां तरी स्वप्न पळोवंकच शकना. म्हणजे अशा मनशाक आमी घर दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सामुहीक प्रयत्न म्हणजे पयशेक आमी लोकां कडेन एकठांय करप आनी आमी सगळे व्हॉलंटियर्स म्हणून घर बांदप आनी तातूंत एकच विशय गांवचें गांवपण मनीस एकामेकाक जगोवपाची जी थोर परंपरा जी आमची पयलीं आशिल्ली ती परत रिवायव करपाचो संबंद प्रयत्न आनी तो प्रयत्न करता की लोकांनी आमकां दाद दिलो कार्यकर्त्यांनी दाद दिलो आमचे व्हॉलंटियर्सांनी दाद दिलो आनी आजच्या घडींतले म्हज्या काणकोणाक जे आसा न्ही 1000 कार्यकर्ते आमी श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत रजिस्टर केल्ले आसा. आनी आज केवळ काणकोण न्ही ते गोंयच्या खंयच्याय भागांत जर घर बांदपाचें आसत जर जायत न्ही ते स्वताक वता आनी स्वताक तितल्याच निश्चेन आसा प्रामाणीकपणे ते घर बांदपाचें काम ते पूर्ण करता. श्रमधाम ही संकल्पना सर तुमच्या विचारांत येवप म्हटल्यार खूब गरजेचें आशिल्लें त्या वेळार आनी आतांय आसा. ह्या अंतर्गत सर तुमी काणकोणांत आतां मेरेन कितली घरां म्हटल्यार मनशांक आदार केला आनी पुराय गोंयभर फुडलो तुमचो कितें प्लॅन आसा? आतां पर्यंत जे आसा न्ही आमी म्हणजे काणकोणा फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदिल्लीं 20 घरांच्यो चावी दिल्ल्यो. आतां आमकां ह्या दिसांक फक्त पावसार करून उरलें आमचें नासत जर जायत न्ही आनी 15 घरांच्यो चावी आमी दिवपाच्यो आसा. त्या भायर प्रियोळांक आमी 7 घर म्हणलेले 5 घर आमची कंपिटिशन आशिल्लें आसा. सावर्डेर आसा केपेंक आसा आनी सांग्यार आसा मागीर ती घरां आमी कंपिटिशनच्या स्टेज आसा. अशी 37 घरां आमी आतां मेरेन जे आसा न्ही की पूर्ण केली आनी पूर्णत्वाक फुडें वता अशा प्रकारचे कॉन्सेप्ट आमी ह्यातल्यान फाटल्या 2 वर्सांक सुरवात केली. सर तुमी डावन टू अर्थ पर्सनॅलिटी म्हणटा जायते जाण म्हणटा हाजो फाटलो सिक्रेट कितें सर? ना सिक्रेट इतलेंच की हांव जर अशा स्थितींतल्यान कठीण परिस्थितींत आयलो आसत जर जायत जाल्यार समाजाचे समस्या प्रश्न म्हज्या इतल्यान पळोवपी आनी कोणूच ना. म्हणजे आज जर हांव राजकीय क्षेत्रांत जर ह्या पोस्टाचेर आसा मागीर ताचो उपयोग सर्वसामान्य बारीक मनशा खातीर जावपाक जाय म्हणून त्या बारीक मनशा कडेन सामान्य मनशा कडेन म्हाजें
कनेक्ट असलो जाल्यारच तो आपल्याले दुःख शेअर करू शकतो. आज माझ्या कडेन खंयचोय मनीस असो न्ही की आपल्या केन्ना तरी म्हाका भाव म्हणटा, केन्ना तरी म्हाका भयण म्हणटा, आपलो पूत म्हणटा, की अशा प्रकारचे नाते हांव जोडूंक शकलो. म्हणजे सामान्य मनीस तो ताणें शिक्षण घेवंक ना जाल्यार सो एखादी जाणटी बायल आसा ती आपल्या म्हजे सारके आपल्या पूत अशें अभिमानान करपाक सांगता. म्हणजे जर हांव त्या आवयचो पूत जावपाक शकलो जर जायत न्ही, म्हणजे तिजें दुःख समजून घेवपाक शकलो जर जायत न्ही, एखाद्या विधवा भयणीचें हांव दुःख करूं शकलो जायत न्ही, जाल्यार खूब मोठें काम जावं येता. त्यामुळे हेंच हांव जो जसं जीवन जगत आयला जाल्यार म्हजो स्वताचो पिंड जो आसा, सामाजीक पिंड हांवें केन्नाच सोडूंक ना. श्रमधाम हो विचार तुम्ही लोकांमध्ये दवरलो, तो सक्सेसफुली जालो. हाच्या अतिरिक्त तुमचो आनीक खंयचो विचार आहा सर? आणि खूप विषय आसा. म्हणजे एक विषय प्रामुख्यान विषय आदर्श सेवक संघाच्या माध्यमांतून आमी एक 3-4 विशयांचेर आमी स्पर्श करताले. तातूंत एक विशय म्हणटा तो गोंयची मूळ ग्रामीण जी संस्कृती आसा, कल्चर आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें, ते सांबाळपाचें, ताचें संवर्धन करपाचें. आनी तातूंत आयलो लोकोत्सव कॉन्सेप्ट. आज देशभर त्याचे वाद. म्हणजे तो लोकोत्सव आसा 365 दीस ताजे एकंदर ते सगळे भाग आसा तो पळोवपाक मेळचो, ताचें दर्शन जावचें, प्रकट हें जावचें, आनी तातूंतल्यान आर्थीक लोकांची रेलचेल जावची असो एक भाग आसा. हो भाग आमी फुडें व्हरत आसा. गेली 23 वर्सां लोकोत्सव आमी सातत्यान करीत आसा. हो एक भाग. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भागाचेर आमी विचार करता की शेतकऱ्यांचो विचार करता. म्हणजे आधुनीक तंत्रज्ञान वापरून गांवांतलो मनीस शेती करतलो आनी शेतीचें व्हॅल्युएशन कशें जावपाक येता हाज्या संदर्भात आमी एग्रोवेज इंडस्ट्रीज मोठ्या प्रमाणात हाडपाक सोदता. आनी ज्यामुळे त्या हाजें मालाचें ताज्या मूल्यवर्धन जातलें, ताजें व्हॅल्युएशन जातलें आनी जेणे करून 4 पयशे ताका मेळटले. आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही एग्रोबेज म्हणजे डेरी कन्सेप्ट, एग्रीकल्चर नवीन कन्सेप्ट जे हाडून जे आसा न्ही थंयचो तरूण जो आसा न्ही कसो सक्षम जावपाक येता हाचे संदर्भात विचार करता आसतना आज नवीन कन्सेप्ट सुरू केला तो म्हणजे कार्यकर्तो सक्षम. म्हणजे एखादो तरूण जो आसा न्ही की तो आर्थीक दृश्ट्या सबल जावपाचो. म्हणजे हांव केन्ना अनेक वेळाचेर म्हणटा भुकेल्ल्या पोटाक रांदी जावंक शकना. भुकेल्ल्या पोटाक रांदी जावंक शकता जाल्यार त्या तरुणाक जो आसा न्ही ताच्या आर्थीक दृश्टीन ताका सक्षम केलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार केदें मोठें तो काम करूं शकता. म्हणजे सगळ्यात मोठो टार्गेट आमी घेतलेलो आसा की कार्यकर्तो किमान 1000 कार्यकर्ते आसा न्ही आमी सक्षम करप अशें प्रकारचें मिशन आमी घेवन वता. सर वाडदिसाचेर उलयता आसतना म्हाका नक्की विचारूंक दिसता की तुमचो पॉलिटिकल फ्रेंड कोण सर? वाडदिसान जेन्ना तुमी जेन्ना वाडदीस सेलिब्रेट करता तेन्ना तुमच्या मनात कोणी असो एक गजाल कशें आसा की हांव 2-3 मनशांक जो आसा न्ही मानतालो कोण आसा न्ही सगळ्यात म्हजो राजकीय ग्रावंडाचो मनोप्रतीक सतीश धवन, पार्सेकर सर, राजन नार्लेकर ह्या लोकांच्या मुळे हांव राजकीय क्षेत्रांत पावलो. आनी थंयच्यान जो म्हजो प्रवास सुरू जालो राजकीय क्षेत्रांत जर म्हाका बळकटी मेळ्ळी आसत जर जायत न्ही ही 4 व्यक्तिमत्वां लक्षात आयलें. आनी तातूंतल्यान तो प्रवास सुरू करता आसतना त्यामुळे हे त्या 3-4 लोकां कडेन जे आसा न्ही म्हणजे राजकीय हांव गुरू बी म्हणटा पयलीं राजकीय दृश्टीकोन हांव गंध नासतना सुद्दां भितर सरलो त्या लोकांनी एक म्हाका राजकीय क्षेत्रांत खूब मोठी बळकटी दिली आसा. सर श्रमधाम फक्त काणकोणांत न्हय तर हेर वाठारांनी जाता. सो फुडलो जो आतां वर्सां येवपाची आहा न्ही तातूंत तुमी कितें एडिशनल आमी एक श्रमधाम कन्सेप्ट आसा न्ही पूर्ण गोवाभर आमी राबोवपाक सोदता. आज पयलींच म्हजें पेडण्याक म्हजें एक व्याख्यान जालें ह्या विशया संदर्भात. पेडण्याचे कार्यकर्ते उत्सूक आसा. आज पिवळांक सुरू केलें. पिवळांक फोंड्या भागांतले खूब कार्यकर्ते आसा ह्या श्रमधामा कडेन आकर्शीत जाल्ले आसा. तुका सावर्डे भागांतले कार्यकर्ते आकर्शीत जाल्ले आसा. केपें सांगे ह्या भागांतले कार्यकर्ते आकर्शीत जाल्ले आसा. की म्हाका दिसता तशी जर कार्यकर्त्यांची लोकांची साथ मेळ्ळी आसत जर जायत न्ही आमकां फुडल्या काळांत जे आसा न्ही आमी एक टार्गेट धरता की 1000 घरां तरी आमी कंप्लीट करतले काय. श्रमधाम जेन्ना आमी पळयता सर अर्थीक नजर पयली येता. अर्थीक मजत कशी सर ती? म्हाका दिसता आज पर्यंत जे आसा न्ही आर्थीक विशया संदर्भात जर पळयलें जर जायत न्ही आमी घोशणा केल्ली की आमकां लोकांनी 1 रुपया दिवचो हक्कान. आमी हक्कान मागतले आमी 1 रुपया मागतले आनी एक दीस तुमी श्रम करपाक अशा तरेचें अपील आमी केल्लें. पूण आज करता करता
म्हणजे लोकांक एक विश्वास म्हणून जाल्ले आसा जे सधन जे लोक आसात न्ही, जे आर्थीक सक्षम जे लोक आसा न्ही, की बऱ्याच वेळाचेर एक एक घर देणारे लोक सुद्दां आमकां मेळ्ळे आसा. म्हणजे कोण तरी आपल्याक एक 50,000 दितलो, लाख दितलो, 2 लाख दितलो. आमी हायस्ट जे आसा न्ही आतां पर्यंत जे आसा न्ही की एक घराक आमकां 7-8 लाख रुपये खर्च येता. एक घराचो मोबदलो देणारे लोक आमचे कडेन येवपाक लागले आसा. तर श्रम आणि धम हे नाव तुमकां कशें सुचलें? म्हणजे एक कशें आसा, हांव इतल्या वर्सां श्रम करीत आयिल्लो आसा. श्रमदान करताले आमी सगळे. म्हणजे आदर्श संघाचो पयलो श्रमदान करप, खंय रस्ते लाय बाकी अशें फिजिकल वर्क करताले. आनी आज तातलोच तो तें कन्वर्जन जायन श्रम धाम म्हणजे श्रम आमी करतात आनी धाम म्हणजे घर, म्हणजे श्रम करून बांदिल्लें घर म्हणजे श्रमधाम, म्हणजे व्हॉलंटियर्सांनी बांदिल्लें घर असो तरी कन्सेप्ट करून आमी तो फुडें व्हेलो. सर खरेंच तुमच्या वांगडा उलोवन बरें दिसलें आणि तुमचे असले व्यक्तिमत पुराय गोंयभर खुबशे जाणां आसतले, पूण तुमच्या कडल्यान जायते जाणांक शिकपाची खूब गरज आसा मनीसपणाच्या बाबतींत. तर सर तुमकां परत एकदा वाडदिसाची खूब हुनहुनीत परबी आणि देव बरें करूं सर तुमकां Thank you. आमच्या प्रोग्रामाक तुमी येयले म्हणून. थँक्यू.